पुण्यभूंय गोंय. गोंय राज्याचो प्रत्येक भाग तसो सैमान नटिल्लो एक वेगळो भास दिता. पूण ह्या सर्गातलो एक अतिसुंदर भाग म्हळ्यार कलांगूट. समुद्र किनाऱ्यार वशिल्लो हो भाग गोंयची सोबीतकाय आनिकूय वाडयता आनी ह्या गांवची जतनाय घेवपी कलांगूट तशेंच आग्वाद, कांदोलीम, बागा, आरपोरा ह्या सगळ्या किनारपट्टीन आनीक सोबीतकाय वाडोवपी यंग अँड विजनरी लिडर श्री मायकल लोबो हे फाटलीं जायतीं वर्सां काम करता. कलंगूट तशेंच सरभोंवतणीच्या भागांत सर्वंगीण विकासा खातीर काम करता. आधुनीक विकास, सुविधा, बरे रस्ते आनी खास करून युवा वर्ग आनी तांची समस्या हांचेर जास्त लक्ष घालून काम करता. तांची कांय कामां आज तुमच्या मुखार दवरता. 2020 सालांत कोविड-19च्या दुयेंसा खातीर पुराय जग लॉकडावन जालें. तशें आमचें भारत आनी गोंय सुद्धा अचानक बंद जालें. लोकांकडे घरांत रावपा शिवाय आनीक कांयच उपाय नाशिल्लो. अशा वेळार लोकांक रेशन आनी दुसऱ्यो गरजेच्यो वस्तू मेळप कठीण जाल्ल्यो. ह्या वेळार मिनिस्टर मायकल लोबो हांच्यांनी फुडें सरून गरजवंतांक मदत केली. नमस्कार आणि येवकार सगळ्यांक. आणि एक खास कार्यावळ तुमच्या खातीर. आयचो दिसूय तसो म्हत्वाचो आसा कारण 18 जून म्हटल्या नंतर क्रांती दीस अँड अशे एक व्यक्ती आमचे गोंयचे जाणी आमच्या गोंयचें नांव वेगळ्या पावड्याचेर व्हरपाचो भरपूर प्रयत्न दिसान दीस करत आसता. आतां गोंय म्हटल्या उपरांत एक माणकुलें गोंय आमच्या नजरे फुडें येता. एक स्वर्ग म्हटल्यार जाता ह्या धर्तरे वयले. आनी ह्या सर्गाचेर जेन्ना आमी गोंयचे भुगोलीक म्हळ्यार जॉग्राफिकली पळयता तेन्ना एक असो भाग आसा जंय पुराय विश्वांतल्यान लोक येतात एन्जॉय करपा खातीर. वेगवेगळे हांगासर एक्टिविटीज जातात आनी एक गोंयाक एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हरता तो म्हळ्यार कलंगूट. आनी कलंगूटची जतनाय घेवपी अशे एक मनीस जांच्यांनी आमच्या गोंयचें नांवूय वेगळ्या पावड्याचेर व्हेलां ते म्हळ्यार सर मायकल लोबो, मिनिस्टर फॉर RDA अँड पोर्ट्स. सर हांचो आयज वाडदीस आसा त्या निमतान आमी तांचे कडेन गजाली करता. सर वेलकम टू द शो. सर सकाळच्यान आमी जायते प्रोग्राम्स पळयतात हालीं अँड तुमच्या बद्दल चड जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता. लोकांकूय तितलीच उमळशीक आसा लोकां कडेन सुद्दां पावपाक तुमचे पर्सनल लायफ बद्दल सुद्दां. पूण सद्या ह्या कार्यावळीन आमी डेव्हलपमेंटाचेर उलयतले कारण खुबशे प्रकल्प आसा जे ऑन द वे आसा आनी जालेय बीन. सुरवात करता आसतना कोवीड टायमा वयल्यान सर तुमी 2020 जेन्ना ही महामारी सुरू जाली तुमी तेन्नाच्यान भायर येवन ग्रावंडाचेर येवन काम केलें. नॉट ओन्ली फॉर गोवन्स, जायते मायग्रंट्स हांगासर काम करताले ते सुद्दां उरिल्ले. तांकां जेवण पावप किंवा राशन पावप गोंयकारांक, तांकां हेल्थ फॅसिलिटीज पावप. कशी सुरवात जाली आनी कितें आशिल्लें सर? सगळें अचानक जालें. कोवीड म्हणजे आमी टीव्हीचेर पळयताले नोव्हेंबर डिसेंबर हे स्पेन मागीर इटाली हे सगळ्या वाठारांसून जे कोवीड मोठ्या प्रमाणात स्टार्ट जाले. चायनाक जाले, चायनाकसून थिंगा जाले मागीर स्पेन आनी आमी अशें चिंतप की ते गोंया पावचे ना, गोंया कशेंच पावचे ना. आनी आमी सपनानूय चिंतूंक ना की गोंया येतले म्हणून. मागीर जेन्ना मार्च 22 तारखेर स्टार्ट जाले की पयले 2-3 एक 4 दीस पयलीं 1 डे जनता कर्फ्यू जालो. तेजे उपरांत मागीर 22 मार्चानसून जो सो कॉल्ड लॉकडावन कर्फ्यू वॉट एवर इट इज स्टार्ट जालो. लोकांक खबर नासलें कितें करप पळय तें. कोवीड येयले काय लोक भियेलो. कोवीड अशें गोंयान पावोंक ना तेन्ना. म्हाका दिसता इंडियेक पावल्ले जे कोण भायरसून येताले भायले कंट्रीकसून जे लोक गोंया इंडियेक येताले तेंच्यांनी थोड्यांनी कोवीड हाडलें आनी मोठ्या प्रमाणात स्प्रेडूय जावंक ना तें. सो फर्स्ट वेव वीच केम इन टू इंडिया डीड नॉट एफेक्ट गोवा टू दॅट लेवल वॉट वी गॉट एफेक्टेड इन द सेकेंड वेव. जे व्हडलेशें कांय जावंक ना पयले वेवान. वी हॅड फॅटॅलिटीज, खूब जाण लोकूय मेले. पूण आतां जे हितून मेले, जे मोठ्या प्रमाणान मेले, जे भुरग्यांक जालें तशें जावंक ना. बट आमी डे वनानसून ग्रावंडार भायर सरले आनी वी शोड द वे टू द अदर MLAs and other पंचायत मेंबर्स, सरपंचास दॅट यू शूड नॉट गेट स्कॅर्ड. सगळ्यांक मरपाक जाय पूण आमी काळजी घेवपाक जाय. मास्क घालप म्हणटा पळय तें अत्यंत गरजेचें. आतां आमी कित्याक काडलेलें आहा, वी आर एट सोशल डिस्टन्स. हांवेंनूय 2 वॅक्सीन घेतल्या
आनी स्टील वी आर टेकिंग प्रिकॉशन घेवप हे अत्यंत गरजेची गजाल आहा. आनी हेच्या भायर म्हाका दिसता आमी त्या टायमार जे भायर सरले मार्चानसून गोंयान खूब वयर सकला जाले, म्हणजे मायग्रंट भितर उरले, लेबर फोर्स भितर उरले, तांकां जेवणाचो प्रश्न आहलो, खावपाचो प्रश्न आहलो. म्हाका दिसता खुबश्या लोकांनी मदत केली. आमी तरी गोंया आहा, आमच्या घरा लागीं कितें तरी आसा. बाजार बंद, तर बाजार कसो करप, तांकां लोकांक कशें कितें पावप, शॉपां स्लोली ओपन जावपाक लागली, इम्पॉर्टंट ग्रॉसरी लोकांक मेळपाक लागले, कांय वस्तू कमी आसल्यो त्यो आमी हाडपाचो प्रयत्न केले. वी हॅव ट्रायड आवर लेवल बेस्ट टू हेल्प ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्युएंट, ईच एंड एवरी गोवन, आनी तेजे उपरांत ईच एंड एवरी इंडियन. हांव कित्याक म्हणटा, त्या टायमार आमचेर टिकाय जाली की आमी मायग्रेटांक हेल्प करता म्हणून, मायग्रंट वर्करांक आमी जेवण दिलें म्हणून. थोड्या जाणांनी टिका केली, पूण तें आमी धरप ना. देवाचे नोदरेन आमी सगळे एक, आमी सगळे मनीस. आतां तो कोण बिहारसून हिंगा गोंयान कामाक येयल्लो, तो कोण खूंय UPसून कामाक येयल्लो, तो खूंय कॅलकटासून कामाक येयल्लो, वेस्ट बेंगॉलसून कामाक येयल्लो, ते सगळे गोंयान काम करूंक येयल्ले. आनी आमच्या गोंयान कितकेशेच जाणांची घरां बांदून दिल्या, वा आनी कितें करून दिल्या. शेकार कामाक आहले, रेस्टॉरंटान कामाक आहले, डिश वॉशर म्हणून कामाक आहले, पूण ते मनीस ते इन सर्च ऑफ फूड एंड इन सर्च ऑफ सम लिटल मनी दे हॅव कम हियर. दे आर नॉट आवर गोवन्स, दे आर कम हियर टू वर्क एंड दे वील गो बॅक. ते मायग्रंट्स, दे आर नॉट कम हियर टू स्टे फॉर एवर. थोडे जाण ते स्टेटीनसून हिंगा रावंक येयले, ते 15-20 वर्सां पयलीं रावंक येयले, ते वेगळे. पूण हेंकां त्या टायमार हेल्प करपाक अत्यंत गरजेची गजाल आसली. बरोबर. म्हाका दिसता हीच एक म्हणजे ह्युमॅनिटीची सुरवातूच हांगाच्यान जाता. अँड अतिथी देवो भव आमी म्हणटा तेन्ना अतिथी हे देवा सारकेच आमी मानपाक जाय.